तुमको ಗೊತ್ತಸ आज हांव कसं करतस ते ग्रेवी वरला नवा ಗೊತ್ತस ना कंची ग्रेवी आता ताचे बिर्याणी करचे फटाफट खाली तांदूळ घालचे मात्र कुकरांदो बाकी ग्रेवी रेडी आसा गाइस हांव रेडी जाला पळया कसं फॉर्मूल येतस गाइस हा एक नंबर तर हा लेखले की आता मी अंडा भुर्जी करूया आणि लायक करून एन्जॉय करूया डिनर रोड स्टाईल कशी भुर्जी म्हणची पळय तशी लायक करून चांगलं बिंदू घालतात आणि एक अंडा भुर्जी एनी टाइम बेस्ट प्रिय मित्र धन्यवाद येतात टेस्ट विंगड प्लेट रेडी भुर्जी चपाती आणि लिंबियो व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुरे जन के गुड मॉर्निंग घंटे झाले 7:30 आज म्हाका वग्गी वच्चे आसा काल सकाळची क्लासा पुरा कॅन्सल केलेला ताजे खातीर तर आज दवरला सकाळी तर आता म्हाका वग्गी 8:30 वच्चे आसा तर आता ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा आज ही विसर्जन संग आमगेले हांग गणपतीचे आता पुरे जन ना ती काल रात्री हांग मस्त वेळ ते बसलेली आता भजन चालस पळया तर आता ब्रेकफास्ट रेडी करूया तर हांग पळया चा रेडी केलं काल रात्री हांव असना थेपला केलेला तर ताजी पीठ असना भरला तर अम्मान असना फटाफट आता लाटीला आता त्यांची आता लायक करून भाजीता आणि आमगे ब्रेकफास्ट ते आईचे गुड मॉर्निंग अम्मा गुड मॉर्निंग चलो अंगन अम्मान लाटून झालं हे फटाफट भाजीता हांव तर गाइस थेपला रेडी झाला चावे रेडी झाला आता ब्रेकफास्ट करूया अम्माक दिला आणि हांव ब्रेकफास्ट करता रेडी जाता कामा होता तर जस्ट आता घरकडे आयला हांव आज नव्या गणपती विसर्जन संघाची आणि घरकडे येताना अम्मान म्हाका सांगले की ना सार हांचे म्हगे बहिणील चल्लो तकस नव्या स्कुलाचे वायस प्रेसिडेंट केल्ली गे आणि सॉरी वायस प्रेसिडेंट न्ही सॉरी वायस कॅप्टन केलं ताका आज केले होते अच्छा आज म्हळ्यार ताका लायक कोण म्हळ्यार ड्रम्स आनी वाजोवन लायक म्हळ्यार ओत घेतात कशी शपथ घेतात न्हू तशी असना ताका असना पुरो जन येद्राक असना ओत घेवच्या सांगले तर ते ओत सेरेमनी आशिल्ले तर त्या व्हिडिओ पळया तुमकां दाखयत ते व्हिडिओ घालता असो आनी तुमी पळया तागेले ओत सेरेमनी कशी आशिल्ली करून आमगे टायमान तो अशी पुरो नाशिल्लो ओत सेरेमनी घालचे आमकां तो डायरेक्ट बोर्डान तो बरयत आशिल्लो की हांनी पुरा वायस कॅप्टन तरी आजकाल असना पुरा म्हळ्यार ओत सेरेमनी जाता आजकाल स्कुलान ते कॅप्टन जाता क्या बात आहे पळया तुमी कमेंट करा and Nitya Panchal. If you accept the position of Vice Captains of the Blue House, step forward and take the oath. I, Farhan Sagela, who accept the position of the Vice Captain of the Blue House with its duties and responsibilities, I promise loyalty to my school and to my house, and keep the uttermost in my mind the motto of my house. तो गाइस आता तो तसं पाय पडच्याक खाला वचनी आशिल्लो पाय पडच्याक म्हाका वेळ जालो पूर्ण तर आता वचा पाय पडता गाइस या पळया गणपती किती छंद दिसतं पळया आणि हांगा पुरो स्तोत्र म्हणटा आसा ती छंद दिसता पुरो जणांक रक्षण करता आताची की टाइम आशिल्लो तर हांव लेखले की भयसून एडिटींग फिनिश करूं तर ना जाल्यार आनीक वेळ जाता तर आता टाइम आशिल्लो हांव लेखले फटाफट करता आणि आता लंच प्रिपेअर करचे आसा मावशी यांच्या मुखार तिका काम केलें आता लंच प्रिपेअर करूया तुमकां ಗೊತ್ತस आज हांव कसं करता आसा ते ग्रेवी वरला नवा ಗೊತ್ತस ना कंची ग्रेवी आता ताजे बिर्याणी करचे फटाफट खाली तांदूळ घालचे मात्र कुकरांदो बाकी ग्रेवी रेडी आसा मीठ बीठ कसं ना पुरा तांदूळ आसा आणि लायकून उदक घालचे जावं जाल्यार मीठ घालचे ना जाल्यार नाका आणि आमगेल बिर्याणी रेडी जाताले तर तांदूळ असना चिक्की तिंबत दवरलेला अम्मान सांगले चिक्की तिंबत दवरी वगी जाता रे आवाज चाल जाल गाईस चलो आता हांव असना फटाफट करता हांगा असना विसर्जन जाता सर ताजे खातीर प्रिपरेशन चालू आसता गेल्या विसर्जन आरती स्टार्ट जाली दिसता
हांगा पळय ग्रेवी एक नंबर हांतूय असं दोन्ही ओट्टू मिक्स करचे आणि कुकरा घालचे ग्रेवीची टेस्ट असना ते नेक्स्ट दिवस त्याची चेंज जाते त्या दिवस केक कवर न्हू खाल्यार म्हळ्यार विंगड टेस्ट दवर न्हू नेक्स्ट दिवस आनी टेस्टी जाता गाईस हांगा रेडी जाला पळया कसं परमळ येतच गाईस हा 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 एक नंबर चलो लायक सुपर झाला पळया गाईस सॉलिड झाला ट्राय करा तुम्ही अशी करच्या तरी ग्रेवी असलेली खंयचीय ग्रेवी करूयात तुम्ही गाईस बार टेस्टी लागता सुपर मेले फेवरेट बिर्याणी आहे म्हळ्यार रे ते लेयर बिर्याणी असता न्हय ते इतलो मजा येना म्हाका तो ग्रेवी असता ताजी वेळी व्हाईट रायस म्हाका हे सुपर म्हळ्यार पुरो मिक्स जाला न्हय बस तितलेंची आनी ते ग्रेवी असल्यार केन्ना केन्ना चड स्पायसी असता आनी कितले क्वॉन्टिटी टू व्हाईट रायस खावचे तेंय कळना ताजे खातीर मजा येना मग येता लायक जाता बट ते लेयर मजा येता पुरो मिक्स केल्यार एक नंबर चलो हांगा जाला आमगेलो रायस आमी आतां जेवता ती जस्ट आतां मेगेल क्लास जाल्लें आतां हांव घरकड वता असो हांगा न्हय आज गणपतीचें विसर्जनच दिसता ढोल आनी पुरो वाजता असो जस्ट आता घरकडे आयलो आणि आता रांदप करतास दनपार तर आम्ही बिर्याणी खाल्ला बट आता कसं नाही ना तर आता येतानाच ना तंते हाडला आणि तंत्याचे अम्मा सांगता बुर्जी करी तर आता बुर्जी करता आसा अम्मा ते चपाती लट्टीता आसा हांव मागीर येवन भाजीता हांव हांगा कांदो चॉप करता आणि टमाटो मिरसांग करबेयो धनी आमगे प्रिय मित्र धन्या ह्या पुरा रेडी करता आणि बुर्जी रेडी करूया तर त्यांची अम्मा मस्त दिवस झाले अम्मा सांगते तांती खायनी चल आज तांती खाव्या आज सकाळ लागून प्रोटीन्सही खायनी प्रॉपरली तर हांव लेखले की आता मी अंडा भुर्जी करूया आणि लायक नो एन्जॉय करूया डिनर प्रोटीन आयल्यार बॉडीन तो चिक्के लायक न्हय तर सकाळ लागून प्रोटीन ना पुरो कार्बोहायड्रेट्सान तो आशिल्ली तर लेखले की भुर्जी करचे फर्स्ट आमी लेखले पनीर भुर्जी करचे तर पनीर घरकड करूया बाकी येवन ते दूध करून मागीर मस्त टायम लागता ताजे खातीर अंडा भुर्जी बेस्ट चलो फटाफट करूया आता हांगा चॉपिंग जाल्ला प्रिय मित्र जाल्यार मागीर चॉप करता या कायल हून करचे दवरता या पुरो घाल न्हू एक नंबर भुर्जी रेडी करूया प्रिपेरेशन स्टार्ट केला जीर घालना तेल घालना आतां आमगेला मिरसांग घालया कांदो इतलो जेवकाची गाईस 4 कांदो घालना इद ना जाल्यार भुर्जी मजा येना कांदो नंतिले रोड स्टायलार कशी भुर्जी मेळची पळय तशींची लायक कोण कांदो बिंदो घालता तांणी एक इतलो पुरो आणि तशीन सेम टू सेम हांवूय करता सर मग रोड स्टाईल नाही हे होम स्टाईल सुपर एक नंबर है ना अंडा भुर्जी एनी टाइम बेस्ट नव्या चलो तिक्या सान करता ना जाल्यार कांदो करपतलो मागीर हळदय घालता लायक करून आनी टमाटोय घालता लायक करून ते सिज्जो मागीर तांती घाल न्हू लायक करून न्हू मिक्स करचे आणि भुर्जी म्हणके जशी करचे सुपर लागतं गाईस एक नंबर हांगा तांती घालला आता लायक करून मिक्स करूया का सुपर मिक्स करून भुर्जी रेडी जाल्या सुपर आमी 4 कांदो घालला 4 कांदो तू इतले जाल्ले पडलो कशी जाल्ला पळय 4 कांदो घाललो हांव लेखले की 4 कांदो म्हळ्यार चड जाता करून इतले कट करता इतले दिसला आतां पळय इतले जाल्ला आहा सुपर टेस्टी जाला गाईस एक नंबर आमगे आता प्रिय मित्र त्यांनी लायक करून कट केला हांव आनी हांव वयर घालया आता होय 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 क्या बात है एक नंबर गाईस प्रिय मित्र धन्या घालला रे ताची टेस्ट विंगडची लायक मिक्स करूया बळ्या कसन पोरमोड येतं असं ते प्रिय मित्र धन्या घालली न्हय एक नंबर पोरमोड सुपर चलो ऑलमोस्ट हे जाल्ला चिक्की ढंगता आणि हे सायडान तू चपाती लायक करून भाजीता अम्मान चपाती लाटून दवरला आता हांव चपाती फटाफट भाजीता तर चपाती रेडी जाला प्लेट रेडी भुर्जी चपाती आणि लिंबियो एक नंबर लिंबियो घालून एक नंबर टेस्टी लागता चलो आता अम्मा दितो अम्मा भुर्जी चपाती
थोडे वेळ ते हांव थोडे मास्टर शेफ पळयता आशिल्लो थोडे टायमपास करता आशिल्लो आतां म्हाका येताच न्हीद आज कोतना आसतना म्हाकाच ना क्लास आसतना इतलो कुरवण येता आशिल्लो घडी घडी म्हाका अशी झपकी लगता आशिल्ला एक्चुअली असना काल असना वगी उठयलो ना आज हांव फ्री जालो वगी आतां हांव न्हिदता आतां हो व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां कोण जाणांक आमी व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी बाय गायज गुड नायट टेक केअर